हें पळोवन तो सर्व धांवन गेलो निकले ಒಂತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಪೂಜ್ಯ इंच्या मलपन सरी येता अण्णा बापसाहेब आमकां सांगता वाय वी कॅनॉट टेक अ डिफरंट पाथ. समाज आमकां असलो विशय दिता, असली वाट दाखयत आसतना आमी कित्याक अन्नेक वाट धरून जोगी म्हणून. आयच्या वाचपांचेर आमचो नियाळ ना. प्रत्येक रितीन बापसाहेबान बरयल्या एका पत्राचेर आमी नियाळ करतल्या. दोन गडितां तुमच्या मुखार हांव दवरतां. आमी सदांय ॲन्ड्स ऑफ प्रॉविडन्स म्हणजे आंजुलूर सायमन लेना कडेन एक होम फॉर दी एज आसा, थंय आमी मीस पेटोवंक येता. मीस जाल्लेंच हांव सदांय थंय आसल्या मालगड्यांक मेळटा. सदां एक 30 मालगडी आसूंक पुरो सदांय मेळटा आनी तांचे लागीं दोन शब्द कुशालाचे उलोवन तांकां बेसांव दिवन तांचे लागीं बेसांव मागून तांचे लागीं उलोवन येता आसता. एक दीस अशें घडलें, तांचे मदली एकली म्हजो हात घट्ट धरलो तिणें. ते व्हडली मायन म्हजो हात घट्ट धरलो आनी तेणी धरलो ते काय म्हणटात ते घट्ट हात धरले ते घडीत आसतना म्हाका अजूनय उडास आसा. कितें सांगूंक शकताली ती पयलें हांसली बरें का नासून म्हज्या हाताक उमो दिलो आनी देव बरें करूं फादर, तुमी सदांय हांगा येतात, आमचे लागीं उलयतात, आमकां हसयतात आनी वेतात. म्हाका खुशी जाली. तेच्या उपरांत तिच्या दोळ्यान दुकां आयलीं. तिणें कितेंच म्हणूं ना, या फादर आमी च्या पिया म्हणाली. म्हजी च्या तुमकां दिता, तुमी पिया म्हणाली. त्या उतरांत तिणें धरल्या त्या हाताच्या मुश्टींत कितें सत आसलें, कितें एक बोगाप आसलें, कितें एक चिंताप आसलें, कितें एक सत आसलें. म्हणजे गोत्तुना तिणें हांव सुद्दां तिचो पुतुगी या तिसोच म्हूण तिणें स्विकार केलें की ह्या आपणाच्या मनशाक ह्या आपणाचें म्हूण कोण आसा तांकां ती आशेव नासली की ह्या तिच्या लागीं कितें एक्सप्लोर बगतलें की म्हाका कळीत ना. हें तिचें बघप हें पयलें. दुसरें घडीत एक बशिल्ल्या गांवांत जाल्लें. त्या घरची मलगडी ती जावन सादारण मस्त वर्सां 60-80 वर्सां मदली घरची वडील जावन आसली. कितें की तिका स्ट्रोक जाल्ल्या वेळार सगळें तिचें जिवीत कटल्यार येता आसतना भुरगीं भुरगीं ती खंय मरोंक तयार आसतना तिका उलोवंक जायना, कितें जायना, मरोंक जाल्ली. कश्ट जाली आनी असल्या संदर्भार भुरगीं झगडटात आनी सर्वे आपयला, गव्हर्मेंट सर्वेराक आपयला आनी थंय रावन झगडटात. त्या कटल्यार ती आसा आनी तिचे आटाविटे पळोवन म्हणजे आपणाची भुरगीं अशीं जाग्या खातीर झगडटा म्हणलें पळोवन तिणें तिच्या कुडींत एका एक आटाविटे दाखयले. हें पळोवन तो सर्व धांवन गेलो निकले ಒಂತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಪೂಜ್ಯ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ ಸರಿ ಆತದ್ದ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಪೂಜ್ಯ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ ಸರಿ ಆತದ್ದ ಏಪಲ ನಾನವರ ಮಲ್ಪುಗ म्हणून तो सोडून गेलो. इन दवरून घडिता तुमचे मुखार हांवें दवरली. मलगाड्यांचो पात्र आमच्या जिवितांत जायतो आसा. हांव आज एक याजक जाला तर ह्या सांगातपणाच्या जिवितांत हांव जियेता हाका कारण प्रमुख रितीन म्हजी आवडली मायन्स. तांणी म्हजो हात धरून म्हाका चलोवंक शिकयल्ली. तें घडीत हांव कशें विसरून वचन. तांच्या मोगाच्या हुबेंत म्हाका मेळ्ळो भावार्थाची सतां हांव कशें विसरून वचत. म्हजो पाप्पा मम्मी म्हाका एक तापाट घालता आसतना हांवें पयले पडी धांवचें आसलें म्हज्या आप आनी व्हडली मायच्या त्या कुशव्याक. ती म्हाका राखतली, सांबाळटली. त्या पासून आज बापसाहेब किर्तनकाराचें एक वाक्य, किर्तन 71 वाक्य 9 हें वाक्य घेवन आमकां एक सत सांगूंक शिकयता. म्हज्या उतर प्रायर म्हाका सांडून घालनाका, म्हणजे म्हज्या उतर प्रायर म्हाका सोडून घालनाका म्हणलें वाक्य दिता. आनी हें वाक्य बापसाहेब जेजू क्रिस्ताच्या त्या खुर्सार अति कश्ट भोगच्या त्या घडीताक सरी करता आनी म्हणटा कसलें, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. ह्या घडीताक सरी करता आनी हें घडीत ह्या घडितांत आनी त्या उतरांत म्हज्या उतर प्राय सोडनाका, म्हज्या देवा कित्याक म्हाका सांडलाय. ह्या घडीतांत कितें एक सत आसा.
म्हज्या मोगाळ इश्टा भावानो, हर एक जीव देवातून आयलो आनी ह्या जिवाक मोल आसा. हर एक जीव देवातून आयलो, त्या जिवाक मोल आसा. जावं पुरो तें भुरगें, जावं पुरो युवक युवती, वडिलां या मालगाडी. कित्याक आमच्या हर एका जिवाचो शेवट जावन आसा बाबाच्या महिमेंत आमी एक दीस एकवटान जिवोवच्या खातीर. ताकाच उतर प्राय जात आसतना, कुडींत अस्कताय भोगता आसतना, केस काळे आसले धवे जाता आसतना, समाजेंत म्हाका कितें आनी मुखार पात्र ना, म्हजें काम जालें म्हूण भोगता आसतना देव बायले विशयी पळयना. कशें दावीद विंसताना बायले विशयी पळयनातलो की देव मनशाचें अंतस्करण पळयता. आनी पेत्रूच्या पत्रांत तो बरोवन सांगता, देव खंयचोय पातोर सोण्ण घालना. भागार त्या पोरन्या पात्रा वयर नवो पातोर बांदून एक आत्मीक देवाळ तो बांदता. पळय ह्या उतरांत कितें दिसता आसा. पूण ही बोगाप म्हज्या उतर प्राय तूं म्हाका सांडून घालनाका म्हणल्यार बोगाप कित्याक येता गी म्हणून पापा फ्रांसीस जायतीं कारणां दिता. जायतीं कारणां दिता. पयलें कारण मायग्रेशन, स्थळांतर. म्हणजे जायतीं घरचीं बऱ्या फुडारा जावंक पुरो ह्या बऱ्या चिंतपा वरवीं तांच्या मालगड्यांक सोडून पयशिल्ल्या गांवाक वेतात. आनी असल्या संदर्भार घरा आसली मालगडी एकसुरपणान जियेतात. हें सत वय मू वय गे न्ही. जर आमच्या मंगळूर आतां 6 वजन आमच्या मंगळूर घरांनी पळयल्यार जायती मालगडी मात आसात. तातूंत वायट ना तांणी बऱ्या कामाक वेचें. हांव मुखार वेतां, आमी कितें करीत गे म्हणलें हांव मुखार वेतां. पापा पण बरो एक अर्थ हाका दिता. म्हणजे बऱ्या कामा खातीर स्थळांतर घेतात आनी थंयच रावतात. पूण तांच्या घरचीं आपणाच्या मनशाक आशा नासतात. दुसरें, झगडें झूज जाता आसतना त्या घरचीं बोळा दिका आसलीं सोडून पयलें वेतात आपणाच्या भुरग्यांक. पूण थंय उरलीं कोण? मालगाडी ती अस्कत. हांव ह्या पडे युरोपाक गेल्या वेळार हांव पोलंडाक गेल्लो. थंय ऑस्विच कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प आसलें. थंय येता आसतना कंप्लीट सायलन्स. आनी त्या कॅम्पांत अशें आमच्या पुर्वजाची कालें गोबर हांगा दवरला म्हणून आसा. आनी थंय गडीत एक आसा. कितें म्हळ्यार एक दीस 45,000 लोकांक आपूण हाडले. तातूंत जायती मालगाडी आसली. आनी त्या मालगाड्यांक सीदा व्हरून तांणी सीदा कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत घालून उलपयलें. कित्याक म्हळ्यार तांणी चिंतलें ह्या मालगाड्या वरवीं कितेंच करूंक जायना आमकां वेस्ट म्हणून. म्हज्या मोगाळ इश्टा न्हू, पापा फ्रांसीस तिसरें रिजन दिता. घरांत कितें पिडा शिडा जाता आसतना, ह्या घरची कोणी तरणाटो मरता आसतना आयची समाज ह्या त्या घरांत कोणी मालगाडी आसल्यार कितें करता की म्हळ्यार ती मालगाडी आसल्या वरवीं तें मेलां. ती मालगाडी आसल्या वरवीं पिडा येता. ते मालगाडी आसल्या वरवीं अशें जाता. ती मालगाडी एक सणी म्हणलें चिंता पळय आयची समाज चिंता. आनी उपरांत तो एक शब्द कॉयन करता इंग्लिशांत, सोशल कॉन्स्पिरन्सी. म्हणजे सामाजीक गुटमळ. कितें गे म्हळ्यार जर तरणाट्यांनी गळून म्हाताऱ्यांक दिल्यार अभिवृद्धी खंय जाता, आर्थीक अभिवृद्धी खंय जाता, मुखल्या फुडाराक डेव्हलपमेंट खंय जाता. समाज अशें चिंता. कितें गे म्हळ्यार जें कितें मनशांतून कितें करूंक जायना तें मनीस प्रेजन ना, युजलेस प्रॉडक्ट. आमी आमचें म्हणलें न्हू, हांव म्हजें म्हणलें चिंतप हांगा येता. आमी आमचें म्हणलें चिंतपाक न्हू, म्हजें आनी हांव म्हणलें चिंतप हांगा येता. आनी भोव अपुर्बायेन पापा फ्रांसीस आमकां परत परत सांगता. कितें गे म्हळ्यार हें बाय चान्स हें डिसिजन आयिल्लें न्ही अशेंत मनीस समाजान चिंतना. बघा, इट इज अ कॉन्शियस डिसिजन बाय पीपल. म्हणजे मनीस कळीत आसून हे निर्धार घेता. आनी मालगाड्यांक आनी प्रायस्तांक सामाजीक गुटमळ रितीन एक प्रॉडक्ट, एक वस्तू म्हणलें, एक बिल्लो दिवन तुजें कितें गरज ना म्हणलें चिंताप तो थंय उल्लेख करता. पूण पापा फ्रांसीस एक नवो अर्थ हांगा दिता. कितें? पयत पुस्तक तो येता, रुथाचें एग्जाम्पल तो घेता.
आतां तुमी आयकलां रूथ आयकलां मग पोरण्या तेस्तामान आमकां आयकोंक मेळटा न्ही गी रुथाची सासूमाय कोण नवमी न्ही गी नवमीचो न्हवरो सरता ताका दोग पूत आसता दोगां पुताक ऑर्फा आनी रूथ म्हणल्यार एका स्त्री दोगां स्त्रिया लागीं काजार जाता दोगी पूत सरतात आनी नवमी उतर प्रायर आसता आनी उतर प्रायर आसतना त्या गांवांत दुकोळ पडटा आनी असल्या संदर्भार नवमी आपल्या दोगां सुनांक म्हणटा तुमी म्हज्या लागीं आसून तुमी मरचे नाका तुमच्या गांवाक वचा तुमच्या देवाक तुमी पुजा करा म्हणून आनी असल्या संदर्भार ऑर्फा आपणाच्या सासूमायेक केस दिवन रडोवन वता आनी असल्या संदर्भार रूथ कितें म्हणटा पळया गी भो अपुरबायेचे चिंता पापा फ्रांसीस हांगा हाडटा रूथ कितें म्हणटा अळे म्हाका तुजे तोंड पयस वचूंक म्हाका तूं फोर्स करनाका तूं खंय वेताय थंय हांव वेतां तूं खंय वेताय हांव वेतां तुजी भास म्हजी भास तुजो गांव म्हजो गांव तुजो गांव म्हजो गांव तुजो देव म्हजो देव तूं खंय मोरताय थंय हांव मोरतलें मोरना शिवाय हेर कितेंय म्हाका तुजे तोंड मेकलें करूंक सोदता तर सर्वस्व देव म्हाका कठीण कश्ट लावन दी म्हणटा पळया उतरां अण्णा बाबसाहेब आमकां सांगता वाय वी कॅनॉट टेक अ डिफरंट पाथ समाज आमकां असलो विशय दिता असली वाट दाखयता आसतना आमी कित्याक अन्नेक वाट धरून जोगी म्हणून समाज सांगता मलगडी उतर प्रायेची गरज नातली ती समाजीक कितें वजें आसतना आमी कित्याक अन्नेक धैर्य रुता भशेन अन्नेक वाट घेवन वचूंक म्हणून आमकां सांगता तिणें आपणाच्या सासूमाये सांगता तिची शुश्रूषा करूंक ती धैर्य घेता आनी तिचे वरवीं जेजू क्रिस्त जल्मता तिच्या संतते वरवीं जेजू क्रिस्त जल्मता ताकाच म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो देवाक प्राय गरज न्ही देवाच्या मोगांत उणें पोवन केदींच ना देवाच्या मोगांत संपूर्णपण आसा मनशाच्या मोगांत उणें पोवन आसा कित्याक मनीस आपणाचो फायदो सोदता देव मनशा दे आपणाचो मोग सोदता आनी तस्सो मोग सोदूंक देव आमकां आपयता ताकाच हर एका व्यक्ती आमी देवाचें उदारपण पळोवंक शिकाचें कित्याक मलगडी आमच्या कुटुंबांत एक आशिर्वाद जावन आसा देव तांच्या मुखांत आमच्या जिवितांत आशिर्वाद दिता हांव एक आर्टिकल वाचून आसलो त्या आर्टिकलांत एक बरयणार रशियाच्या कम्युनिस्ट गव्हर्मेंटा विशयांत उल्लेखन अशें बरयता तो सांगता रशियान इतलें कम्युनिस्ट गव्हर्मेंट आसलें कसो भावार्थ उरलो गाय म्हणून ताणें चिंतलें मलगडी युजलेस म्हणून आनी थंय तो बरयणार मलगड्यांनी तो भावार्थ पोसोवन तांच्या भुरग्यांक दिल्ल्या वरवीं आज रशियांत क्रिस्तांव धर्म जिवें आसा म्हणजे जिवीत सदांच जिखता आनी देवाचें बरेंपण सदांच जिखता तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो आज आमी आमच्या मलगाड्यांक मान करूंक शिकाचें तांकां गौरव दिवंक शिकाचें तांचे दोन आमी जोडिल्ल्या आशिर्वादाक देवाक आमी अर्गां दिवचें खंयचो व्यक्ती वेस्ट न्ही वजें न्ही हर एक व्यक्ती ह्या समाजांत ताचो म्हणलो खायदो ताचें म्हणलें पात्र घेता आनी देव आपणाचो मोग हर एका व्यक्ती तें आमकां व्यक्त करता म्हाका कळीत आसा हांव म्हजें काम जावन फाटीं येता आसतना आमचे मलगडे पदराप म्हाका आसून वेलकम करतात आयलो गे जेवलाय गे हांव खालेनांतल्यार एक उडको मासली या कितें म्हाका दवरतात आनी सांगतात आळे हांवें दवरलां आनी असलें चिंतप म्हाका भोगता गे म्हजें म्हणलें मनीस म्हजे खातीर आसात तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो आज आमी मलगड्यांक मान करता आसतना देवाचें बरें पळोवन तांचें तें सोदूंक प्रयत्न करया हांवें ओडलूच म्हणलें प्राय शाश्वत न्ही मोग शाश्वत मिरयो म्हज्या कपलार पडटात तुमच्या कपलार पडटात बोळ म्हजें उणें जाता तुमचेंय उणें जाता असल्या संदर्भार म्हाका बोळ आसतना हांवें बोळ दाखोवचें न्ही म्हाका मोग दाखोवचें
देवाचें उदारपण पळोवंक ह्या मिसा वेळार आमी करपा मागया. आमेन.